मुळगांव वाठारात मायनिंग कंपनीक लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा, खास करून शेतकारांक। पावसात पुराय मायनिंगेचें उदक शेतांनी रिगता, जाका लागून शेतांची नाशाडी जाता। मायनिंगेचें काम सुरू करचे पयलीं शेतकार आनी खण अवलंबितांची गांवाची समस्या तडीक लावची। ते भायर गांवच्या कामगारांक कामाक घेवचे, ते शिवाय आमी कसलीच एनओसी दिवचे ना असोय थाराव पास जालो। मुळगांवची सरपंच तृप्ती गाडान म्हायती दिली। फार्मर कमिटी, शेतकी कमिटी, दोन फार्मर, दोन रिटायर्ड कामगार आमचे, आणि अशी आमी एक कमिटी काढली कित्या खातीर जे आमचे मायनिंग इफेक्टेड आमी लोक आसा न्हू, फाल्यां सकाळीं आमी एक तेंकां आपोवन आमी सगळ्या मेंबरांक ते कमिटीक आपोवन आमी एक मिटींग दवरता स्पेशल, कित्याक कसली एनओसी दिवपाची आसा, कितें दिवपाचें आसा जाल्यार आमी ते सगळ्यांक घेवनच आमी बसून मिटींग घेवन तेंकां आमी ती एनओसी दितले मायनिंगेची। आणि आमचे मेन हेतू कसो आसा आमच्या कामगारांचो की आमचे गांवचे कामगार आसा न्हू तेंकां तेंच्यांनी कामाक घेवपाचें ना, ते शिवाय आमी कसली एनओसी दिवचे ना अशें आमच्या पंचायतीन आमी हें केलें। आणि आमचे आता तेंच्यांनी जे आमच्या पंचायतीन जी मायनिंग आसा न्हू तेतून तेंच्यांनी 100 कामगार हाडून, भायले कामगार हाडून ते काम करता ते, आणि आमच्या कामगारांक ते घरा बसयता। आनी आमच्या गांवांत सुद्दां आनीक जर तेंकां न्यू कामगार जाय, ओल्ड आमचे कामगार आसा 250 आनी जर तेंकां आमचे न्यू कामगार तशें आमचे भुरगे हांगासर बेकार शिकलेले आसा तेंकां तेंच्यांनी कामाक घेवपाचें आनी भायले लोकांक हाडून आमच्या गांवांत काम करपाचें ना अशें आमचे सगळ्या पंचायतीचे मागणे आसा आनी आमच्या गांवकारांचे मागणे आसा। आनी आमी पंचायतीन तेंकां उतर दिले कित्याक आमी तशें करूंक दिवचे ना, भायले कामगार हाडून आमी काम करूंक मायनिंगेन दिवचे ना। आनी एक आसलो म्हणजे जे कामगार जे आसा पळय शेतां बी थोड्यांची हें जाल्ली आसा, ताजे बद्दल कितें करतली पंचायत? शेतांचे कशें आहा फाटल्या दिसांनी कोसळ जाली ना, आनी आतां सुद्दां आमकां कोसळपाची शक्यता अशी दिसता अशें आमच्या कामगारांनी आमकां लोकांनी सांगलें, कित्याक थंय ते तळ्यान आसा तो रेबो काडटा आनी ते सायडीक हें करता, तेचेर आमी कितें तरी आमी हेल्प करतली। आनी आमी कितें तरी आमी एकदां मिटींग घेतलेली मायनिंग हे वांगडा, तेन्ना तेंच्यान सांगलेलें आमी तुमकां शेत तुमचे सगळे निवळ करून दिता, आनी आजून मेरेन आमचें शेत निवळ जावना। आनी आतां सुद्दां आमचें अशें आहा तेंच्यांनी आमचें काम शेत आमचें निवळ करून दिवपाचें। आमचो गांवचो प्रश्न आतां एकूच आहा, कित्याक जे मायनिंग जे वर्कर आसा तेंकां कशें आहा जे भायले कामगार हाडून हांगा घालतात आनी आमचे कामगार म्हणटात तुमी जी कंपनी वेतन आनी सेजा ते कितें म्हणटात ते पळयतले तुमचे कशें, पूण आमचे कशें आहा गांवच्या लोकांक खंयच दुखोवपाचें ना, कित्याक आमचेच लोक आनी कशें भायले व्हडली लोकांचे हाडून तुमी हांगा हें करतात। हांव कितें म्हणटा तुमी तेंकां खंय शिफ्ट करा, पूण आमच्या लोकांक तुमी दुखोव नाका, कित्याक आमच्या जर लोकांक वर्करांक दुख अशें जाल्यार कितें गांव एक जावन खंय तरी मायनिंग हेजेर कोंता कितें टॉप प्रायोरिटीचेर कितें तरी करचें पडटलें गांवच्या लोकांक। आनी आतां ही मायनिंग जी चालू आसली पयलीं, ताच्या खातीर कितके शेतकार एफेक्टेड जाले? साधारण कितके आसतले शेतकार गांवांत? शेतकार एटलिस्ट ना म्हटल्यार एक 75% सारखे टोटली सारखे हे जाल्ले आहात, शेतां बी गेल्ली गेल्ली, कित्याक प्रत्येक मायनिंग जेन्ना पावसाचें जे पाणी येता तितून जी माती येता टोटली शेतान वयता। एक 10-12 वर्सां म्हणजे एक 20 वर्सां पयलीं हांगा हें जाल्लें सगळें स्लायड जावन गेल्लें डॅमोलिश, ते आतां ह्या फावटी जावचें न्हू म्हणून पंचायतीन कितें हें केलां, पावस आतां लागीं पावला। स्ट्रिक्टली आमी तांकां एक नोटीस धाडटले, आतां आनी एक मिटींग विजीट करतली 8 दिसां पयलीं, आनी कितें जी वर्करांची जी कितें प्रॉब्लम आहा तेंची बीन सॉल्व करतली। कित्याक कामगार बीन कशें आहा ते आपणे कितें आहा फाटल्या तेन्ना एक वर्सां जालीं कितें तांकां पेमेंटूय सारको ना आनी कांय ना, आनी कितें प्रत्येक जाण आपलें खंय तरी भुरग्यांचें शिक्षणाचें हें तेमी सगळे विचार करतात, कितें कामगार सारके टेन्शनान कशें आसतात। पूण ते आतां शेतां बी समज प्रोटेक्ट जावंक जाय जाल्यार कितें पंचायत कितें तेंकां नोटीस बी कितें धाडपाचें आहा? पंचायतीन आपलो प्रोसेस केल्लोच आहा, पूण कशें आहा कंपनी फक्त येवन येता आनी फक्त काय ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।